चडशे फावटी आमी न्यूज पळयता ती सेंट्रल जेल कोलवाळे हातूंतल्यान येता की जे प्रिजनर्स आहा तेंच्या कडेन खंय तरी ड्रग्स नाल्यार मोबायल फोन आनी जे टोबॅको अशी वस्तू तेंच्या कडल्यान मेळटा। पण आमकां सदांच प्रश्न आसतालो ही तेंच्या कडेन वस्तू पावता कशी। मात तेन्ना मागीर इन्क्वायरी जाता तेन्ना कळोन येता की थंयसरले जे स्टाफ्स आसता, जे जेल गार्ड आसता, जे IRBचे कॉन्स्टेबल्स आसता, तेच व्हरून भितर पावयता म्हणून सगळी ही वस्तू पावयता म्हणून आमकां कळोन येता। पण अशीच एक केस पयर 2 दीस आदीं घडली। एक भरलेले बॅग तितून टोबॅको आसले, मागीर भितर ड्रग्स आसले म्हणून कळोन येता, सोरोय आसलो म्हणून कळोन येता, टोबॅको आसलो म्हणून धरले। तेन्ना इन्क्वायरी स्टार्ट जाली, तेतून कळोन येयलें की टोटल हेतून 4 जाण इनवॉल्ड आहा। तेतून इनवॉल्डांतले 2 जाणांक खंय तरी सस्पेंड केला। तेतूंतलो पयलो आहा तो डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल कृष्णा उजगांवकर म्हणून, आनी दुसरो जो IRBचो ASI आहा तेजें नांव सूरज तोरसकर म्हणून। हे दोगी जाण आतां सस्पेंड जाल्ले आनी 2 जाणांचेर अजून इन्क्वायरी जाला, कित्याक तेंचेर अजून एलिगेशन जाला, अजून ते प्रूव जावंक ना। तेजें नांव आसा हेड कॉन्स्टेबल रामेश्वर तलकर आनी कॉन्स्टेबल प्रसाद शेटये। हे दोगांचेर आतां इन्क्वायरी चालू आहा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ते IG प्रिजनर्स हे करता। स्टुडंटा खातीर ओमकार फहारी।